नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. ओमिक्रॉन लागलो पातळूंक. भारतात 350 वॉर रूमाची तयारी तपासूंक प्रधानमंत्र्यान घेतली राज्यांची बसका. दिल्ली मुंबई पार्ट्यांचेर निर्बंध. गोंयांत इयर एंडाची धूम. गोय गुंतवणूक मंडळाचे बसकेत बेरेस्तारा 4 नवे प्रस्ताव. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान जाली गोवा टुरिझम बोर्डाची पहिली बसका. टुरिझमाचे सगळे निर्णय आता बोर्डांतल्यानूच. 1 जानेवारी सावन ऑनलाईन शॉपिंग ट्रान्झॅक्शनाक डेबिट क्रेडिट कार्डाच्या CVV नंबराची गरज ना. RBIन हाडले टोकनायझेशन. ऑनलाईन फ्रॉडाक उपाय करूंक नवी व्यवस्था. पोरने गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचे TCPन लायसन काढल्या उपरांत पंचायतीनूय रिवोक केले NOC. एक्टिव्हिस्टांचे डेमोलिशनाचे मागणेक नेट. गोंयकार फुलपाचे ना. योग्य वेळार योग्य जागो दाखयतले. कोण चुकून खंय गेला जाल्यार चूक मानून परत येवचे. मायकलाचो फुटीरांक सल्लो. ताचे कितें ते खंय रोखडेच कळटले. आनी सत्तेक हापापिलो पूत बापायक वेंचणुकेची चॅलेंज दिता. इतले दुखद कांय ना. केजरीवालाचो नांव घेनासतना ज्युनियर राणेक थोमणो. हॉनेस्ट इन करप्ट आउटाचो उलो. भारतात ओमिक्रॉनाच्यो केशी वाडत आसात. आंकडो 350 पावला. महाराष्ट्रात चड. उपरांत दिल्ली, तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान, केरळाचो नंबर. हुस्को वाडटा आसतना इयर एंड सेलिब्रेशनाक टुरिस्टांच्या भोंवड्यांक नेट. प्रधानमंत्र्यान राज्याचे कोविड प्रबंधन वॉर रूमाची तयारी तपासूंक ताकतिकेची बसका घेतली. मुंबई दिल्ली पार्ट्यांचेर निर्बंध. गोंयांत धूम. आफ्रिका युरोपांत पातळिल्लो ओमिक्रॉन कोविड एक करून आशिया आणि भारतात हातपाय पसरता. कोरोनाच्या ह्या व्हेरियंटाचो पातळपाचो नेट डेल्टा परस कितलेशेच पट मायज. मात त्या प्रमाणात कॅज्युलिटीचो आंकडो ना तितलीच थाकाय. भारतात महाराष्ट्रात दिल्लीत केशी चड. तेलंगण, कर्नाटका, राजस्थान, केरळांतूय मोठ्या प्रमाणात केशी सापडूंक लागल्यात. वाडट्यो केशी पळोवन दिल्ली सरकारान नातलां आनी नवे वर्साच्यो कार्यावळी रद्द करूंक लायल्यात. दिल्ली बेरेस्तार मेरेन 64 केशी आशिल्ल्यो. पंजाब सरकारान कोविड वाशिनां घेवन आशिल्ल्यांक पगार मेळचो ना म्हूण जाहीर केला. कर्नाटकांत कोविड पॉझिटिव्हाच्या प्रायमरी आनी सेकंडरी कॉन्टॅक्टांकूय क्वॉरंटायन करचो म्हूण आदेश सरकारान दिला. हरियाणान दुसरो डोस सक्तीचो केला. वाशीन नाशिल्ल्यांक भौशीक गजालींच्या वापराक बंदी घाल्या. भारतांत पयलो डोस घेतिल्ल्यांचे प्रमाण 90% तेंकले. 2 डोस घेतिल्ल्यांची लोकसंख्या 60% वयर. आतां बुस्टर आनी तिसऱ्या डोसाची मागणी सुरू जाल्या. इतलें सगळें चालू आसतना गोंयांत इलेक्शन ट्युरिझम, इयर एंड आनी नातालांची धूम. MP सरकारान नायट कर्फ्यू लायला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय गुंतवणूक मंडळाचे बसकेत बेरेस्तारा 4 नवे प्रस्ताव पास. 5 प्रस्तावांची मेळून 230 कोटींची गुंतवणूक आणि 1500 रोजगार संधी म्हूण CM सांगता. गोवा टुरिझम बोर्डाची पहिली बसका मुख्यमंत्र्याचे फुडारपणान पणजे जाली. ह्या फुडें टुरिझमाचे सगळे निर्णय हो बोर्ड घेतलो. टुरिझम मास्टर प्लान आणि टुरिझम पॉलिसी होच बोर्डाक चालीक लायतलो. 4 ते 5 प्रपोजल नवीन आशिल्ली जेंकां सँक्शनूय दिला इन्व्हेस्टमेंट हाच्या संदर्भात. एक वन इन हांगासर लाटंबारचे एक म्हाका दिसता समथींग इन हितूर कुणे आशिल्ली. अशी 4 कडेन वेगवेगळे कडेन एक प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट आशिल्ली. ताका सगळ्या जाणांक सँक्शन दिला. पर्यटन बोर्डाची पहिली बसका ब्रेस्तारा जाली. ह्या फुडें टुरिझमाची सगळी कामां टुरिझम बोर्डांतल्यान. गोवा टुरिझम बोर्ड हाजी आज पहिली मिटींग आशिल्ली. गोंयच्या टुरिझमाच्या संदर्भात इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आशिल्ली आमची GTDC आनी मिनिस्ट्री GTDC गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन्स हाज्या वतीन सगळे डिस्कशन्स जाले. ताचेर CO अपॉयंट करप आनी इन कन्सल्टेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स
गोवा टुरिजम बोर्ड टुरिजम इंडस्ट्रीज प्रमोट आनी फुडें व्हरपा खातीर वेगवेगळे डिसिजन हाज्या फुडें गोवा टुरिजम बोर्ड हाज्या वतीन घेतली वयतली. तेज्या खातीर इंटरलँड टुरिजम काना कोपऱ्यान भितर गांवांनी आमकां ट्युरिस्ट व्हरपाचो त्या प्रमाणे आमकां डेवलप करपाक जाय आनी तेज्या खातीर ह्या बोर्डा भितर तशे तशे निर्णय जातले जे एनवायरमेंटाक धोको जायना असले जे मनीस टुरिजम मुखार हाडटले आनी टुरिजमाचे प्रोजेक्ट हाडटले इन्स्ट्रक्चर आमचें जे बरें इन्स्ट्रक्चर बरें उबे करतले तसले तज्ञ मनीस आमी ह्या बोर्डाक घेतलेले इंडस्ट्रीचे मनीस आमी घेतलेले हे सारकें टुरिजम पॉलिसी टुरिजम प्लॅन आनी तेज्या प्रमाणे बोर्ड प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. पेडण्या राजकारणात देवल्यात ते नवे चेहरे पयशांच्या आशेर. मोपा विमानतळ आणि बाकीच्या प्रकल्पांनी तांकां खंय पयसो दिसता. पेडण्याचो आमदार मंत्री बाबू चाळावला. हे सगळे प्रकल्प चालीक लागले काय पेडणेकारांक नोकऱ्यो काम धंदो मेळटलो. पेडणेची उदरगत कितें ती खंय बाबून 2009 सावन केल्या. बाबू बीजेपी तिकिटाचे आशेर आसा. फर्स्ट टायम म्हाज्या मतदारसंघान व्हडले प्रोजेक्ट येता. म्हाजो एअरपोर्ट आतां येता, क्रिकेट स्टेडियम येता, आयुश्य हॉस्पिटल येता येदे व्हडलें. हजारांनी नोकऱ्यो आनी बिजनस मेळपाचो टायम आयिल्लो. झाड रोवला तेजी फळां मेळपाचो टायम आयिल्लो. म्हणून हे काही लोक आतां कॅन्डिडेट तयार जाले, हेंच्यांनी खंयच काम करूं ना. आतां लोक जे आयल्यात ते पयशे उडून मतां घेवपाक पळयता. ते लोकांची नजर ते आमच्या ह्या प्रोजेक्टाचेर आसा. ते लोक आयले ते आमच्या लोकांक फटोवपाक पयशे दिवन मतां घेवपाक आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर जोडपाक. कारण हांगा सेक्युरिटी दिवपाक मेळटली, टॅक्सी लावपाक मेळटल्यो, खुबशे धंदे आहात तेजे भितर हात घालपाक तांकां मेळटलो. म्हणून पेडण्या आज मेरेन उदरगत जाल्या ताचें क्रेडीट खंय बाबूक. बाबू बीजेपीचेर भिस्त दवरून आसा. लोकलाचो प्रश्नच येना. जेन्ना हांव पयलीं 99 रावल्लो तेन्ना लोकल रावल्लो म्हाजे बरोबर. लोकांनी म्हाका साथ दिली, म्हाजें काम पळयलें आनी कामाचेर हांव निवडून आयलो. लोकलाचेर आमी अगेन्स्ट ना. लोकल हे खूब आहात थंय. आतां 4 जाणां लोकल रावतात. जेन्ना म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी, म्हाजो मतदारसंघ उदक पावूं नासलेलें, लायट पावूं नासलेलें, रस्ते पावूं नासलेले, एज्युकेशन फुडें वचूं नासलेलें, डेवलपमेंट विकास आमी सगळो पावयलो. सगळें डेवलपमेंट म्हाका कोणूच सांगूंक शकचो ना की बाबून हो डेवलपमेंट करूं ना. म्हाका बीजेपीचेर विश्वास आसा. बीजेपी आमी मुखार हाडली. रातचे 2:30 उठून आमी बीजेपी गव्हर्मेंट केलें आनी प्रमोद सावंत हो चीफ मिनिस्टर केलो. आज पासून हांवें प्रामाणीकपणान बीजेपीचें काम केलां. काना कोपऱ्यान बीजेपी आमच्या मतदारसंघान आमी पावयलेली आहा. आनी म्हाका विश्वास आसा तेंचो की म्हाका केन्नाच ते धोको दिवचो नात. म्हाका पूर्ण भरोसा आहा आमच्या सीएमाचेर, सतीश धोंडाचेर, त्या तानवाड्याचेर की म्हाजेर ते केन्ना इनजस्टीस करचे ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. ऑनलायन शॉपिंग वा ट्रान्झॅक्शनाक डेबिट क्रेडिट कार्डाच्या CVVची गरज ना. रिझर्व्ह बँकेन नवो मॉडेल काडला. टोकनायझेशन 1 जानेवारी सावन गिरायकांनी तांचे डेबिट क्रेडिट कार्डाची पर्सनल म्हायती नोंद करपाची गरज ना. नवे वेवस्थे प्रमाण कार्डा विशीं म्हायती दिवपी टोकन स्वायप करपाचें. कार्डाची म्हायती चोरून जावपी ऑनलायन फ्रॉडाचेर RBIन उपाय काडला. वेंचणूक तेंकता तशी पोन्ने गोंया हेरिटेज सोसायटी वयल्या बेकायदेशीर बांदकामाचें राजकारण तापता. TCPन बांदकामाचें लायसन रद्द केल्लें. पंचायतीन बांदकामाची NOC फाटीं घेतली. बांदकाम मोडपाचें कशें कितें काय विचारल्यार कायदेशीर गजाली तपासून खंय फुडली एक्शन. रोहन हरमलकार आनी कार्यकर्त्यांनी बांदकाम मोडूंक नेट धरला. लायसन रिवोक एसआयचो आसा स्पेसिफीक की तिणी तेजेर मेन्शन केल्लें की दॅट लायसन इज ओनली फॉर रिपेअर अँड नॉट फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. ती लायसनाक ती फॉल्टी सापडल्या न्हू, फॉल्टी सापडल्या रिवोक केला. पण ती फॉल्टी सापडल्या कोणा पंचायतीनूच दिलेली फॉल्टी प्रोसिडींग बरोवपाकूच वचली न्हू. प्रोसिडींग म्हणजे सारखे डिटेल सारखे प्रोसिडींग घेतले. सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटीचो येवकार. मात बांदकाम मोडपाचेर एक्टिविस्ट ठाम. It has to be put in progress, not that good news and then put it underneath this again and then again prolong and then again that we sit here for another week, because we will be sitting till we get the illegal structure demolished. Joint inspection म्हणजे what I have got to understand is all the departments are going to come together and do the inspection. This is what it is, not only from the panchayat body. This is what I got to understand latest today. Yeah, all the concerned departments who are there.
Now the reason for all this is because the regional plan is a defective regional plan. The heritage site has not been demarcated as told to me by Glenn. So if the demand made by the Old Goa Action Committee to demarcate the site, I think it's a welcome decision, and the government should definitely do it. If they want to protect, if they're interested in protecting the heritage of Goa, then they have to do it. Revocation is the first procedure. After that, they will follow with this demolition, but it will be by step by step. बट ते इमिजिएटली करूंक जाय न्हू. सी आतां हे परमिशन दिताना तांकां सारकें फास्ट स्पीडीन दिल्ले आनी रिवोकेशन इतले स्लो पेसान कित्याक जाता. रोहन हरमळकार ताचे कार्यकर्ते बांदकाम मोड म्हण लागल्यात. अशें जर स्ट्रक्चर जर ओल्ड गोवान जर येवंक लागले जाल्यार हें ओल्ड गोवा आनी कितें उरलां. ओल्ड गोवाचें आनी ओल्ड गोवा म्हणजे आनी कितें आहा. ओल्ड म्हणजे आमी कितें ओल्ड स्ट्रक्चर जे आसा, ओल्ड चर्ची जे आहा, ह्यो आमच्या जाणट्यांनी मेंटेन केल्लेल्यो आसा. त्यो मेंटेन करून दवरूंक जाय. नाजाल्यार ही आमची ब्युटी काबार जातली ती म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी खंयच्या बेजिकाचेर खंयच्या आमच्या डेप्युटी CM बाबू कवळेकरान स्टेटमेंट केल्लो फाटल्या दिसांनी की आमी लायसन्स ऑलरेडी रिवोक केल्या. तेणें बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी खरेंच वालोर तेका की फर्स्ट बाबू कवळेकरान डिसिजन घेतलेलें आसा. ओल्ड गोवा जो स्ट्रक्चर आसा तेजेर इमिजिएटली नोटीस काडलेली आसा. हांव तेका खरेंच काळजांसान दिवंक बरें करूं म्हणटा. आयज पंचायतीन परमिशन रिवोक केल्या तेजेर कितें म्हणटा. रिवोक करून कांय फायदो ना. डेमोल्युशन जावंक जाय. ह्यो गजाली जायत्यो इतल्यो. रिवोक करून कांय फायदो ना. रिवोक करूंक हे डेमोल्युशन जावंक जाय आनी डेमोल्युशन जर हेंचे कडेन जर जायना जाल्यार दुसऱ्याक चार्ज दिवंक जाय. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळेकार. भ्रष्टाचारी बीजेपीक सत्ते भायरी करपाची ताक फक्त काँग्रेसीतूच आसा म्हूण नवे नवे फुडारी काँग्रेसीत येवंक लागल्यात म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश सांगता. थिवेचो वावुरपी अमन लोटलीकाराची काँग्रेसीत एंट्री. नवे नवे पक्ष गोंयकारांक फ्री वांटूंक विकते घेवंक सोदता. स्वाभिमानी गोंयकार खंय असल्यांक लागीं करपाचो ना. आनी ताका खबर आहा गोंयांत जर खंयचो पार्टी आसा जो ताका बरो स्कोप दितलो, जो बरें काम करून ह्या राज्यांत बरें सरकार दिवपाचो प्रयत्न करतलो जाल्यार तो आसा काँग्रेस पक्ष. आनी म्हणून हांव ताचें अभिनंदन करतां. आमी जी अपील केल्ली लोकांक की जे पॉलिटिकल क्षेत्रांत नाशिल्ले तेणीच तो पॉलिटिकल क्षेत्रांत येवचें आनीक गोंय वाचोवपाक आनी गोंय मुखार व्हरपाक काँग्रेस पक्षाच मदत करची. आनी तो उलो आयकून गेले 1.5 वर्सां खुबशे असले कार्यकर्ते, खुबशे समाजसेवक, खुबशे एक्टिविस्ट काँग्रेस पक्षान जॉयन जायत गेले. गोंयांत BJP खरयतलो जाल्यार एकूच पक्ष आसा आनी तो म्हणजे काँग्रेस पक्ष. आज वेगवेगळ्यो पार्टी आमच्या गोंयांत आयल्यात आमच्या गोंयकारांच्या मनान कन्फ्युजन क्रिएट करपाक. कोण वेस्ट बेंगालच्यान, तर कोण दिल्लीच्यान, तर कोण महाराष्ट्रांतल्यान. इतक्यान पुरो जावना म्हणून ह्यो सगळ्यो पार्टी जाता एकामेका कडेन कोलिशन करतात आमकां सगळ्या गोंयकारांक पिशान काडपाक. कोण म्हणटा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता, कोण म्हणटा फ्री उदक दिता, कोण म्हणटा तुमकां सगळ्यांक घरा बसात आमी सगळे तुमकां पयशे दितात. पण म्हाजो एक प्रश्न ह्या पार्ट्यांक की तुमी आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक लाचार समजतात काय कितें. आमचे गोंयकार स्वाभिमानी गोंयकार आमी आमच्या गोंयांत सेलेबल असे आमचे लोक कोण ना. थोडे लोक आसात तेच ह्या पार्टींनी वतात. पर्या सिनियर आड ज्युनियर राणेन वेंचणुकेचे दंड थापटिले आनी विरोधकांक आयते कोलीत. केजरीवाल म्हणटा सत्तेक हापापिल्या पुतान बापाय आड वेंचणूक लडप ही दुख्खाची गजाल. ते भायर सरकारांतले मंत्री स्कॅम स्टार असल्या फुडाऱ्यांचेर बहिष्कार घालपाचो केजरीवालाचो उलो. दर एक घरांतल्यान खंय करप्ट आउट हॉनेस्ट इन घोषणा येवंक जाय. ये गोवा में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? ये सत्ता पाने का इतना पागलपन कि अपने पिताजी को भी भूल गए. हम लोग हिंदू हैं, भगवान राम की पूजा करने वाले लोग. भगवान राम ने अपने पिता के कहने पे राजपाट छोड़ दिया. अपने आप को हिंदू कहने वाला भाजपा का ये मंत्री विश्वजीत राणे अपने पिताजी को चुनाव में हराएंगे. ये एक और मंत्री हैं जो सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं. एक मंत्री ने कोरोना में लोगों की मदद करने की बजाय वेंटिलेटर और ऑक्सीजन स्कैम कर रहे थे. एक मंत्री उनके ऊपर पावर सेक्टर में स्कैम करने के आरोप हैं. एक और मंत्री हैं उन पे लेबर स्कैम करने का आरोप है.
एक मंत्री हैं जो हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है उनके ऊपर। एक मंत्री ने तो कचरे को भी नहीं छोड़ा। इस बार चुनाव में हमें केवल चेहरे और पार्टी नहीं बदलने, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है। इस बार करप्ट आउट, ऑनेस्ट इन। काँग्रेस बीजेपीचें विलिनीकरण जालां, दोनूय पक्षाचे समर्थक विटल्यात, तांकां आपात येवकार म्हूण आपाचो उलो। काँग्रेसचे जे वोटर आसा तांचो फक्त विश्वासघात केल्लो आसा तेंच्या नेत्यांनी। हांव अपील करता तांकां, तुमी आम आदमी पार्टीचो हात धरपाक येता, तुमचे आम आदमी पार्टी स्वागत करपाक तयार आसा। तशेंच भाजपचे कार्यकर्ते पळया, ते सुद्दां कितले दुखावले आसा ते। भाजपच्यान काँग्रेसचें विलिनीकरण जाल्लें आसा, जे भाजप आशिल्ले त्यान तें उरूना। तातूंत सगळे काँग्रेसचे जे जे तरेतरेचे आरोप आशिल्ले, इंडिपेंडंट MLA जावन ते सगळे बीजेपीन पावले। आम आदमी पार्टी एक विजन घेवन फुडें येता। आम आदमी पार्टीक पर्रीकार भाईचें विजन जें आसलें, गोंयचें डेव्हलपमेंट, गोंयचो प्रत्येक घटक वर्ग आसता तांची प्रगती करप, हे भाईचें जें विजन आसलें तें आम आदमी पार्टी साकारतले। हांव दलीत समाजांतल्यान येता आनी दलीत समाजाक दिल्लीत जें प्रतिनिधित्व केजरीवालाच्या सरकारान मेळ्ळेलें आसा, जावं की आम आदमी पार्टीच्या माध्यमांतल्यान जो दलीत समाजाचो आवाज बुलंद जाल्लो आहा, आतांच केजरीवालान दिल्लीत एक जय भीम महानाट्य बसयल्लें आसा आनी केजरीवालान घोशणा केली की बाबा साहब तुम्हारा सपना अधुरा, केजरीवाल करेगा पूरा। हें आयकले बरोबर आमकां रावपाक जालें ना आनी विचार केलो हांवें, आतां केजरीवालाचो हात धरपाक जाय, आम आदमी पार्टीन हांव येवपाक जाय आनी केजरीवालाचे आशिर्वाद घेवनूच हांव म्हाज्या समाजा पासून लढपाक जाय। लोकांक खबर आसा की काँग्रेस निवडून हाडली की ते सगळे बीजेपीनूच वता म्हणून, आनी बीजेपीक जर निवडून हाडले जाल्यार ते आमचे उदरगतीचे कांयच कामां करिना म्हणून। खास आदमी खातीर वावुरपी हे बीजेपी सरकार। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया। Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला। EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। आमची हरमलकर बेकरी, आम्ही पाव करता, पोळये, पॅटिसां, बिस्कीट, रोल, डिनर रोल, ते सगळे करता। गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा। तारचीभाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात। कोणा दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें। ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला। सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान म्हाज्या एका भुरग्याचें शिक्षण केलें, हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें, परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां। गोंयकार फुलपाचे ना, योग्य वेळार योग्य जागो दाखयतले। कोण चुकून खंय गेला जाल्यार ताणें रिवर्स मारून परत येवंक जाय म्हूण आमदार मंत्री मायकलाचो फुटिरांक सल्लो। आमदार फुडाऱ्यांच्या पक्षांतरांनी नेट धरला म्हूण मायकलाक विचारल्यार ही जाप। फुटिरांनी खंय चूक मानून परत येवचे, ताचें कितें तें खंय फुडल्या कांय दिसां भितर कळटलें। योग्य टायमार तेंचो जागो तेंकां दाखयतले, हे हांव सांगूंक सोदतां। जागो दाखयतले म्हणजे कितें, दे वील शो देम द प्लेस that what you do, we are not with you. We people are at one place. The leader only is going. Leader हातोच वयता, कित्याक वयता ते गोंयचे लोक जाणा, त्यांनी सांगपाची गरज ना कित्याक वयता ते गोंयचे लोक जाणा। आयज आमचे गोंयकारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की हो धांवता म्हणून आमी धांवप ना तेच्या फाटल्यान, तो खंय तरी धांवता आपल्या फायद्याक।
आमी आहा थिंगाच रावंक जाय, बरें काम करपाक जाय. जे गोंयच्यो बऱ्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा, कितली वर्सांच्यो पार्टी आहा, तेंच्या वांगडा रावपाक जाय. हांव म्हणना की म्हाजीच पार्टी सारकी, खूब गोंयच्यो पार्ट्यो बऱ्यो आहा. निजाच्यो पार्ट्यो, आदीसून गोंय सांबाळून दवरलेल्यो पार्ट्यो, गोंयकारांक राखलेल्यो पार्ट्यो आहा. आमी कितें न्याय येयले म्हणून भुलपाक जाय? आमचें कितें आहा तें सोडून थिंगा वचपाचें? तें करप ना. म्हाका दिसता आमी चुकता आनी चूक मानून घेवंक जाय. जर कोणे गेला तो तेणें परतून रिवर्स गियरान परतून येवपाक जाय. मायकल सध्या पर्रा हडफड्या कळंगुटे कानोळे बसकाक येता. ताका आमदार करपी लोकूच खंय ताचें कितें तें थारायतले. फुडल्या कांय दिसान तें कळटलें. ते लोक आमकां सांगतले आतां चालू आहा. मिटींग ऑफ पार्रा कंप्लीट जाल्या, आमी आरपरा नागवा कंप्लीट केल्या, कलंगुटूय 50% कंप्लीट जाल्या, 50% आयज, आनी कांदोलीची कंप्लीट जाल्या. ह्याच दिसांनी ते आमकां सांगतले. आमचे जे मेन कार्यकर्ता आहा, जे मेन मनीस जे आमच्या वांगडा चलतले इलेक्शनाक, जे फुडें आसतले, जे आमकां निवडून हाडपाक वावुरतले, हेंचेच डिसिजनाचेर आमकां फुडें वचपाक जाय. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. हातात आशिल्लो पयसो बायल मनीसूच व्यवस्थीत उजार करून घरचो अर्थीक भार सांबाळटा. ममता बॅनर्जी खंय गोंयचे दरेक घरकान्नीक आधार दिवंक सोदता. TMCच्या गृहलक्ष्मी स्किमीक आज मेरेन खंय 1 लाख लावार्थी रजिस्टर जाल्या. गोंयांत येता सावन TMCक खंय लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तृणमुलाचें चिन्ह खंय 80% घरांनी पावला. ममता बॅनर्जीन बायलांची उदरगत करपा खातीर प्रत्येक बायलाचेर पैसे दिवंक सोदता. घराचे अर्थकारण कशें करप, अर्थकारण कशें फुडें व्हरप आनी आपल्या घराची उदरगत कशी करप ही पुरुषां परस बायलां ही चड जाणा. एक अपील करता, विनंती करता की सगळ्या बायलांनी, आतापर्यंत 1 लाख बायलांनी याचो लाभ घेतला आणि रजिस्ट्रेशन केले. आणि हे रजिस्ट्रेशन करपाची जी प्रक्रिया आसा ती सामकी सोपी आसा. आमचे व्हॉलेंटियर्स आसा, आम्ही लिडर्स लोक आसा, प्रत्येकाच्या घराघरान वचून, शॉपान वचून आम्ही तांच्या कडल्यान हे रजिस्ट्रेशन तांच्या मोबायला वयल्यान आम्ही करून दितात. ते कार्ड तांकां सोपयता आम्ही आणि तांकां टेन्शन फ्री करता की आमचे सरकार हेतूकरच हे तुम्ही वापरचे. So we are putting money in the pocket. Money will then increase the purchasing power of the individual and the family. This will increase demand, obviously prices will reduce. You will be pushing supply. This will boost our GDP and that will boost the economy. Once your economy is boosted, you have even more cash. हय, आयज मेरेन हे स्किमींग रजिस्टर करपाक जे सुबेज रजिस्टर जाल्यात पळय ते पोंडा, पेंजीम, आल्दोना, बेनावलीम आनी वास्को हे 5 मतदारसंघांनी म्हणजे आयचो मेरेन रिस्पॉन्स आहा पळय तो. थोडे कडेन कशें जाला, थोडे कडेन मेबी आमचे व्हॉलंटियर्स पावोंक नासतले, बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो. TMCची जी 2 फुलां आहा ही गोंयच्या 80% घरांनी पावल्ली आसा. केजरीवाल गोंयांत दुफळी करूंक आयला. मुख्यमंत्र्याक खंयचोच जात धर्म लागना. केजरीवाल कितें उलयता पळय तेन्ना तो भरपूर कितें उलयता, तो जातीचे आनी समाजाच्या भितर फूट पाडपी मनीस आहा. जो तो सांगता पळय आपण भंडारी मुख्यमंत्री करतलो आनी बाकीच्यो गोश्टी करतलो. मुख्यमंत्री खंयचे जातीचो आनी कास्टाचो आनी धर्माचो आसूंक शकना. सरकारी जॉब पारदर्शक पद्धतीन इंटरव्यू इन कॅमेरा करून जॉबाचो सेल बंद करतले म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन सांगता. आरजीचो सरकार खंय रीतसर रिक्रुटमेंट प्रोसेसान मेरिटाचेर जॉब दितले. सेटिंगा एक्शन पुरो म्हूण मनोज परबान सरकाराचेर फोग काडलो. सिलेक्शन कमिटीच्यो कोणेच नोकर भरतेत गुड्डलसाव करीत जाल्यार खंय कायदेशीर कारवाय जातली. गोंयकारांक प्रॉमिस करता की जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टायम बंद आसली 3 म्हयन्या भितर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करतले. एवरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले. मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू एलिमिनेट करप्शन एंड फेवरिटिझम जे घडटा, कितलीशी वर्सां जाली घडटा, अशें न्हू की बीजेपीच्या सरकारान घडटा, काँग्रेसच्याय सरकारान घडटाले आनी हेच्याय पयलीं घडटाले. सो ते फेवरिटिझम आनी करप्शन जे ते एलिमिनेट करपाक आमी एग्जाम्स कंडक्ट करतले. ते एग्जाम जे आमी कंडक्ट करतले ते फेअर गेम करतले. भितर आमी प्रॉपर विजिलन्स सिस्टम लायतले. जे इंटरव्यूज कंडक्ट जातले ते इंटरव्यूज, प्रत्येक इंटरव्यू, एवरी सिंगल इंटरव्यू व्हिडिओ रिकॉर्ड जातली अंडर CCTV कॅमेरा एंड अंडर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. ती इंटरव्यू कंडक्ट जातली. आमच्या जॉबांचे ऑप्शन जावपाक आमी दिवचे ना.
साखळे जाहीर सभेतूय आर्जीन बायलांची सुरक्षा, म्हारगाय, कोयराविलो, म्हादयचे इशू काढले. तेन्ना आपल्या गांवाक प्रोटेक्ट करपाक तेंच्यांनी लोकांक रस्त्यार आपयले. आमकां आयकपाक येले की खंयच्या तरी कंपनीचे लोक एक कॉन्ट्रॅक्टर तेजो कोण तरी तांकां हाडून थंय दवरलेले म्हणून. आपल्या गांवाक डिफेंड करपाक तेजी इनकॅपेबिलिटी, इनएफिशियन्सी तेजी डिफेंड करपाक ती लोकांक सांगता की सरकारा कडेन जावचें ना म्हणून. ही जी बीजेपी तत्वांचे गजाली सांगता, आमची तत्वां अशी, आमची आयडियोलॉजी अशी तशी सगळे उलयले ते. आज सीएमाचो एक स्टेटमेंट आसलो हेच्या पयलीं की म्हादय आपली आवय म्हणून. आज लोकांक फरक पडना म्हादय गेली म्हणून, म्हादय विकली म्हणून आमची. पूण थोड्या वर्सांनी जी परिस्थिती गोंयांत येवपाची हाचेर खंयचोच सरकार उलयना. शिरोड्याक CSR आणि MP लेडाचो आधार. शिरोड्या शिक्षणाचेर 1 कोटी खर्च करता म्हूण आमदार सुभाष शिरोडकाराची घोशणा. एक उद्देजकान कोडार भुरग्यांक लॅपटॉप दिल्यात. शिरोडकारान ते वाटले. तरणाट्यांनी रावता थंय आपले योगदान दिवंक जाय म्हूण तो उलयला. खासदार विनय तेंडुलकारूय आशिल्लो. तो खंय शिरोड्या MP लेडाच्यो स्किमी हाडटलो. फर्स्ट टाइम हांवें पळयता की एखादी धंदेवाईक मनीस जो बरो बिझनेसमॅन आसा ताणें भरपूर जोडला. ताणें आपल्या गांवा खातीर अशें आज रक्कम जी आसा पळय वर्षाक 3 लाख या गांवाची 6 लाख हांवें तर म्हणजे फाटल्या 30 वर्सां हांव एकटो पडटा. हांव तेय बांदणी करता, हांव एकटो पडटा. हांव वर्साक एज्युकेशनाक वर्साक कमीत कमी 1 लाख 1 कोटी कमीत कमी 1 कोटी मोडटा. आणि बहुधा लक्षात घ्या, शिवडा इथं ओन्ली मतदारसंघ, त्या मतदारसंघात 50 भुरगे इंजिनियरिंग येयले जर जाय जाल्यार 50 भुरग्यांक इंजिनियरिंग शिकोवपाक फुकट शिकोवपाची ताकद सुभाष शिरोडकर आसा. लक्षात घ्या. कामाक्षी कमी 5 भुरगे जर होमिओपॅथी येयले जर जाय जाल्यार 5 भुरगे होमिओपॅथी फुकट शिकोवपाची ताकद कामाक्षीन दिल्ली आसा. हे फक्त शिवड्या मतदारसंघात घडू शकता, जावंक शकता. आमदाराक सांग, कारण आमदाराचे एक जर लेटर निश्चितपणे 35 लाख निश्चितपणे या गावात हांव दितलो. आनीक भाऊन सांगला आनी कितेंय जर लागत कितें आसत जाल्यार MP म्हणून निश्चितपणे म्हणजे सदांच ह्या सरकारान भाऊन सांगल्यार आमी केन्नाच फाटीं रावना. आतां हे लॅपटॉप जे भुरग्यांक मेळटले तेणी तेजो शिक्षणा खातीर उपयोग करचो आनी गांवचें नांव आनी आपल्या फॅमिलीचें नांव वयर करचें. आनी म्हाका भुरग्यांक सांगून दिसता की तुमी विद्ये फाटल्यान धांवा, लक्ष्मी आपोआप येतली. बायलांक मेहनत करूंक शिकोवचें पडना. ती मेहनतीनूच वयर सरतात म्हूण मयेचो राजकीय फुडारी मिलिंद पिळगांवकार उलयला. मिलिंद बायलां खातीर एक खासा हॉल बांदूंक सोदता. ते वरवीं बायलांक तांणी तयार केल्ले प्रॉडक्ट विकूंक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो. कार्तिकेय विलेज ऑर्गनायझेशनाच्या वर्सुकी दिसाचे कार्यावळीत मिलिंद उलयलो. आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी जर फुडें ह्या इलेक्शनात जर उतरले आनी निवडून येयले जाल्यार महिला वर्ग आसा पळय, ह्या महिला वर्गा खातीर ह्या मये मतदारसंघात असो आमी एक हॉल तयार करतले जेचे करून तो फक्त आनी फक्त महिला व्यवसायां खातीरूच आसतलो. सगळ्यान परस महत्वाची जी गोष्ट आसा ती म्हणजे म्हाका एक सांगा की तुम्ही अशी एक महिला म्हाका आतां तुमच्या भितर सांगू शकता की जेणी मेहनत करून जे तुमकां लोन मेळटा ते लोन घेवन आपलो व्यवसाय जो आसा हो कमीच कमी वर्साचो टर्नओवर 1 कोटी पर्यंत नेला आसा आमचे कोण हांगा अशी. आम्ही व्यवसाय करता म्हणजे आमचं एक 5,000 10,000 म्हणजे आपण घरा बसल्या परस एक व्यवसाय करता. म्हापशा बस स्टँड सारको नाशिल्ल्यान आयिल्ल्या दिसा पार्किंग आनी बाकीच्यो कटकटी आसता. कटकटी पळोवन सरकारान खंय नवो बस स्टँड बांदूंक घेतला. आमदार जोशुआ आनी नगराध्यक्षान कामाचें इन्स्पेक्शन केलें.
पहिली फेज पुराय जाली काय शहरातली पार्किंगाचो ताण खंय कमी जातलो, दुसरी फेजूय खंय रोकडीच हातात घेतले. इंटरिम बस स्टँड जो आसा हांगसर 20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो ट्रान्सपोर्टाचो जावन आसा. 20,000तले आमी फेज 1 म्हणून 10,000 घेतलेले आसा. आमकां दिसता की कामाक भरपूर त्रास आयलेले आसा. पावस 10 डिसेंबर मेरेन आसले, सो 20 तारीख सो आमी टेंटेटिवली दवरला 31 ते 1 जानेवारी हे काम पूर्ण जावपाक. बस बेज जावन आसा. एक 48 कार पार्किंगाचे आसा, 68 काय कितें तरी 2 व्हिलराचे आसा, 15 रिक्षाचे प्रोविजन आसा. सो दीस वील रिड्यूस द लोड ऑन द सिटीचेर आमचे लोड जो येता तेजेरूय भरपूर तांकां एक फायदो जातलो. द शिफ्टिंग ऑफ KTC बस स्टँड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टोरेज पार्किंग इन द एक्झिस्टिंग बस स्टँड ते आमी फुडले फेजीन ते घेतले. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो फेज 1 म्हणटा आनी फेज 2 बी जावपाचो आसा. सो जवळ जवळ म्हाका दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटर ही जागा आसा टोटल. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲपार, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.